गोंयांत फाटल्या कांय वर्सां सावन बेकायदेशीरपणान जमीन हातासपाच्या प्रकरणाक लागून खवदळ पडला. एका फाटल्यान एक भानगडी उक्ताडार आयिल्ल्यान गोंयभर वातावरण तापिल्लें. हालींच जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनांत विरोधकांनी ह्याच प्रकरणा वयल्यान सरकाराचेर फोग काडलो. विधानसभेत गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय आनी आमदार कार्लूस फेरेरान 2019 सावन आतां मेरेन बेकायदेशीरपणान जमीन हातासपाच्या कितल्या प्रकरणांचेर केशी नोंद केल्ल्याचो लेखी प्रश्न केलो. ताचेर मुखेलमंत्र्यान दिल्ल्या जापेत म्हटलां, 2019 ते 2024 मेरेन जमीन हातासपाच्या वेगवेगळ्या प्रकरणांत 51 केशी नोंद केल्यात. 2019 ते 2024 मेरेन नोंद जाल्ली जमीन हडप प्रकरणां. वर्स 2019 कागाळी नोंद 1, चार्जशीट फायल 0, SIT कडेन केशी सुपूर्त 0. वर्स 2020 कागाळी नोंद 6, चार्जशीट फायल 1, SIT कडेन केशी सुपूर्त 6. वर्स 2021 कागाळी नोंद 4, चार्जशीट फायल 0, SIT कडेन केशी सुपूर्त 4. वर्स 2022 कागाळी नोंद 27, चार्ज फायल 4, SIT कडेन केशी सुपूर्त 11. वर्स 2023 कागाळी नोंद 6, चार्जशीट फायल 0, SIT कडेन केशी सुपूर्त 0. वर्स 2024 कागाळी नोंद 7, चार्जशीट फायल 0, SIT कडेन केशी सुपूर्त 0. गेल्ल्या शियाळी अधिवेशनात जेन्ना आमदार कार्लोस फेरेरा तसोच गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी जे प्रश्न घातलेले जमीन हातासपाचे प्रकरणान जे तेणी प्रश्न घातलेले ते प्रश्नाची जाप मेळटा तेन्ना अजापाचे आंकडे अशे आमकां समोर येयल्ले आसात. 2019 ते 24 मेरेन कितकी पुलीस स्टेशनांनी खंयची पुलीस स्टेशनांनी केसी चड रेजिस्टर जाल्यात आनी कितकी पुलीस स्टेशनांनी कितकी केसीस रेजिस्टर जाल्यात हो जो आंकडो आसा तो असो आसा. SIT कडेन 24 FIR रेजिस्टर जाल्ले आसात, म्हापश्यां 16 FIR रेजिस्टर जाल्ले आसात, तशेंच पर्वरी 5 FIR रेजिस्टर जाल्ले आसात, फातोर्ड्या 2 FIR रेजिस्टर जाल्ले आसात, पेडण्यां 1 FIR रेजिस्टर जाल्ली आसा, वाळपय 1 FIR रेजिस्टर जाल्ली आसा, फोंड्यां 1 FIR रेजिस्टर जाल्ली आसा आनी गुन्यांव फांटो म्हणजे क्रायम ब्रांचान 1 FIR रेजिस्टर जाल्ली आसा. ह्यो ज्यो टोटल FIR आसात त्यो 51 FIR आसात. आतां जेन्ना आमी तुमकां पयलीं सांगलें की FIR जाल्ले आमकां दिश्टी पडटात आनी एक वर्साक FIR जाल्यार चार्जशीट जावना, तशेंच SIT कडेनूय वचना जाल्यार जेन्ना मुख्यमंत्री जेन्ना म्हणटा की आमी लँड ग्रॅबिंग प्रकरण आसा तें आमी सिरियसली घेतात आनी आमी हितून खंय ना खंय हितून बेगीनचे बेगीन एक्शन घेतले आनी हेजेर खूब आमची सिरियसली लक्ष घालतात अशें मुख्यमंत्री सांगता. पूण ह्यो ज्यो सगळ्यो डेटा पळयलो जाल्यार खंय ना खंय अशें दिसता की लँड ग्रॅबिंग ह्यो ज्यो केसीस जे प्रकरण आसा ह्या प्रकरणान खंय ना खंय मुख्यमंत्र्यान आनीक लक्ष घालपाक ह्यो ज्यो केसीस आसा तेजो न्याय जो आसा जो गोंयकारांक मेळपाक जाय. बेकायदेशीर जमीन हातासपाच्या प्रकरणांनी कितल्याशाच सरकारी अधिकाऱ्यांचोय आस्पाव आसा. तातूंतल्या वट्ट 6 अधिकाऱ्यांक निलंबीत केल्यात. निलंबीत केल्ल्या एकल्यान जीव दिलो जाल्यार दुसऱ्याक परतून कामार घेतलो जाल्यार उरिल्ल्या 3 जाणांची आजून चवकशी चालू आसा. तशेंच कागाळी फाटी घेतिल्ले वा हेर कांय कारणांक लागून बंद पडिल्ल्या प्रकरणाच्या आंकड्या विशीं विरोधकांनी मुखेलमंत्र्याक प्रश्न विचारिल्लो. ताचेर मुख्यमंत्र्यान कसलीच जाप दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.